आणि त्याच्या भायर त्याच व्हिवर्सांक म्हाका स्पायस थोडेशे धाडून दिला 2 पार्सलां हे कारण तुमकां तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय आसलें. पळोवया अनबॉक्सिंग हांव घराच कडेन वचून करतलें. आणि त्याच्या भायर आनी एका व्हिवर्सान म्हाका चॉकलेट्स बीन दिल्ले एक आणि हे पार्सल जे आसा न्हय ते धाकटें आसा पूण पॅकींग आयची सकाळ जी आसा न्हय ती म्हाजी कामांसूनच स्टार्ट जाल्ली. म्हटल्यार न्हय सकाळी सकाळी उठताच आमी चाव बीन घेता पूण आतां सद्या म्हजें न्हय तशें चालू नासता. सकाळी उठलें म्हणजे की काम कितें आसा कितें आयज पेंडींग आसा तें कंप्लीट करूंक जाय अशें चिंतूनूच न्हय सकाळ हालींच्या दिसांनी म्हजी स्टार्ट जाता. सो आयची कितेंशी अशीच आसली. सकाळी उठलें बी आनी म्हटलें मिरसांगो बीन सुकत घालून घेवया. आतां बिझनसान हात घातला म्हटल्यार खुबशे गोश्टी शिकचे पडटले, खुबशे गोश्टी 100% दिवचे पडटले. आनी खरें सांगूंक न्हय जाल्यार आतां म्हाका वताची बीन कडक वताची संवय जाल्ली आसा. आनी व्हडले व्हडले पिशवे जे आसा मिरसांग्यांचे म्हण हेंय बीन उखलपाची संवय एकदम प्रॉपर जाल्ली आसा. हांगसर मिरसांगो बरे तरेन सुकत घातलेले आनी चॅक करताले की मिरसांगो कितले पर्संट सुकलेले आसा ते अकॉर्डींग न्हय परत आमकां 2-3 वतां सुकत घालपाच्यो आसले मिरसांगो. आनी हांगसर मिरसांगो जे आसा ते कमी आसा म्हटल्यार बाकीचे जे आसा न्हय ते संजोगेरूच सुकोवन हाडटली. मॉर्निंग तर सकाळची न्हय 10 जाल्ली आसा आनी सगळ्यान पयलीं न्हय ब्रेकफास्ट बीन करच्या पयलीं हांवें मिरसांगो बीन सुकत घालून घेतले कारण हलकेशें आतां वत येवपाक स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी वता पयलीं म्हटल्यार कडक वता पयलीं हें काम केल्लें बरें न्हय. आनी मिरसांगो ज्यो आसा न्हय ते कालूच संजून हाडून दिले आमगेर म्हटल्यार थंय 2-3 दीस आमी सुकयल्ले. आतां म्हटल्यार हांगसर सुकोवया. हांगसर 2-3 वतां काडून घेता कारण आतां थंय परत आसले तशी मिरसांगो हाडले संजून कारण आमकां मिरसांगो ज्यो आसा ते कमी पडटा तेका लागून परत तेणी मिरसांगो हाडल्या थंय. आनी आतां ते कट बीन करप तेंच्या थंय चालू आसा तेका लागून म्हटल्यार हें काम हांव करून घेता. आतां मिरसांगो बीन हांव सुकोवन घेता बरें म्हटल्यार. सो अशे तरेन हे पळय स्प्रेड करून घातले हांवें सगळें बरें करपोन येतलें कारण हें बरें तापता सामकें. आनी प्लास्टिकूय बरी आसा ह्या प्लास्टिकीचेर बरें सुकतलेंय बीन तें. आनी ही प्लास्टीक हाडून न्हय खूब यूजफूल जाली आमकां. हे पळय अशे तरेन घातलें हांवें. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करतलें. पयलीं म्हटल्यार हें काम केल्लें बरें न्हय कारण मागीर वताचें न्हय नाका जाता सामकें तेका लागून. आनी हरशीं म्हणून नाका जालें मातशें वत म्हटल्यार नाका जालेंच म्हाका. सो आतां हांव घरान वयतलें ब्रेकफास्ट बीन करून घेतलें. सो चला ब्रेकफास्ट बीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सद्या येयला हांव काळोबा कडेन कारण जस्ट नाव म्हाका कॉल येयलो की म्हाजी ऑर्डर येयल्या म्हणून एमेझॉनची आनी तीच ऑर्डर व्हरपाक हांव थंय काळोबा कडेन येयलें. सो म्हटलें चला हांगसूनच व्हिडिओ स्टार्ट करया. आनी आजून काय कोण येवंक ना आनी म्हाकाय बीन खबर ना एग्जॅक्ट कितें ऑर्डर आसा तें म्हटल्यार कितें ऑर्डर केलां तें कारण ही कामां न्हय संजूचीच आसतली. संजून कितें तरी ऑर्डर केलां आसतलें आनी म्हाका खबरूय ना. सो तेंचोच वेट करता हांव कारण तेंच्यांनी सांगलेलें की काळोबा कडेन येयला म्हणून पूण गाडी काय ना. आय थिंक सो ही पळयात आतां येता गाडी येयली. चला ऑर्डर घेता हांव. ही पळयात 2 पार्सलां हे प्रिपेड आसा काय हे करूंक जाय पेमेंट करपाक जाय कित्याक. सो गायज हांवें न्हय दोनूय पार्सलां म्हजी रिसीव केली आनी पळोवया अनबॉक्सिंग हांव घराच कडेन वचून करतलें. एग्जॅक्ट कितें आसा तें म्हाकाय पळोवपाक जाय म्हटल्यार संजून एग्जॅक्ट कितें ऑर्डर केलां तें पळोवंक जाय. कित्याक सांगून न्हय कांय ऑर्डर करिना डायरेक्ट एड्रेसाचेर करता. हांगसर ऑर्डर येता तेन्ना म्हाका कळटा की कितें तरी सायबान ऑर्डर केलां. सो पळोवया आतां अनबॉक्सिंग करपाक हांवूय एक्सायटेड आसा. तर मातशें आतां वयताना मिरसांग्यांचें लक्ष मारतलें मातशें मिक्स करतलें आनी घरान वयतलें. बरें एकदम कडक अशें वत येयला जशें म्हाका जाय तशें. आयज बरें कुरकुरीत सामकें मिरसांगो सुकतले. सो मातशें मिक्स करून घेता. हे पळयता अशा तरेन न्हय मिरसांगांचो आवाज येवपाक जाय सामको कुरकुरीत अशें जावपाक जाय तें. कसलें कडकडेचें वत आसा ना भरपूर कडक वत येयला. सो बरें मातशें मिक्स केलें काय बरें पडटा. मिक्स म्हटल्यार न्हय मातसो हात मारूंक जाय मदीं मदीं.
चला आणि दिसताय बीन म्हाका गॅलरीनसून सामकें वत आसा की ना तें जालें म्हजें. चला आतां आमी ऑर्डरी जी आसा ते अनबॉक्सिंग करुया. हे पळयात. आता हांव न्हय दोनूय पार्सलां अनबॉक्सिंग करतलें. हे एक आनी हे एक. हे पार्सल जे आसा न्हय ते धाकटें आसा पूण पॅकींग पळया केदी मोठी दिल्ली आसा ती. तर चला पळोवया ह्या पार्सलांनी एग्जॅक्ट कितें आसा तें. तुमचे बरोबरूच अनबॉक्सिंग करता हांव, म्हणजे म्हाकाय बीन कळटलें. जेन्ना तुमकां कळटलें पार्सलान कितें आसा तेन्नाच म्हाकाय बीन कळटलें. आनी हांवें मातसो फॅन लायला, सो आवाज येयलो जाल्यार मातसो अवॉयड करा फॅनाचो, कारण गरमी इतकी जाता की रावना तो सामकें. हो, एक्चुली न्हय हे म्हजें वीश लिस्टान आसलें आनी हांवें हे घेवपाक जाय म्हणून वीश लिस्टान घालून दवरलेलें. सो तेच संजयान ऑर्डर केला. सांगता तुमकां कितें तें ओके. खूब दीस जाले हांव प्लॅनिंग करतालें की हें हांव घेतलें म्हणून, आनी म्हाका हेजी गरजूय आसली. सो हेतून पयलीं कितें आसा तें एक धाकटोसो पावच दिला. हेतून कितें आहा तें चेक करुया. बील आसा. आतां अशें बिल्स दिवपा लागले आय थिंक सो. हे पळयात पयलीं अशें दिनासले, आतां पावचान बिल्स दितात. नेक्स्ट आसा तें हे पळयात. हे आहा तें पार्सल आनी तेजी पॅकेजींग अशा तरेन आसा. हे जे पार्सल आसा न्हय ते स्पेशली एक्वेरियमाक खूब युजफूल आसा, म्हटल्यार खूब बरें यूज जाता. आनी हे म्हाका खूब दिसा पासून जाय सुद्दां आसलें. हितून अशे तरेन न्हय खुबशे कितें कितें ऑप्शन्स बी आसा, म्हटल्यार कशे तरेन यूज करूं शकता कितें सगळे गोश्टी दिल्ले आसा. सो हे पळयात आतां हे ओपन करया आमी आनी एग्जॅक्ट भितर कितें कितें आसा तें पळोवया. तर हे पळयात भितर न्हय अशे तरेन भरपूरशो आयटम दिल्ले आसा. आनी पयलीं दिला तें म्हटल्यार पायप. हे पळयात बऱ्या तरेन आसा पायप हे, आनी हेवी सुद्दां आसा. पायपाची क्वॉलिटी खूब बरी आसा. मागीर नेक्स्ट आसा तें म्हटल्यार न्हू एक एक करून ओपन करया. हेची लिंक दिता, जर कोणा कडेन एक्वेरियम बीन आसा जाल्यार खूब युजफूल आसा. तर हे पळयात एक दिला अशे तरेन. हितून न्हय सँड बीन आमी बरे तरेन फ्लॅट करूं शकता, म्हटल्यार तुमकां जाय तशी तुमी पॅटर्न बीन करूं शकता सँड जर घातले जाल्यार. हे पळयात. सो हे दोन जाले. तेच्या मागीर नेट दिल्ली आसा, म्हटल्यार कॉम्बो आसा हो, फूल सेट आसा एक्वेरियमाचो. हे पळयात ही खूब युजफूल आसा म्हाका, कारण म्हाजी नेट पेड्डेर बी जाल्ली आनी बरी आसा हेजी क्वॉलिटी सुद्दां. ही पळयात नेटूय बरी आसा. सो ही न्हय आमी हेका एटॅच करूं शकता अशा तरेन. ही पळयात. सो अशे तरेन हे पायप बीन यूज जाता, बरें आसा न्हय. मागीर नेक्स्ट आसा तें म्हटल्यार अशे तरेन तेका हँडल दिला. हांगसर आमी तें लावं शकता, म्हटल्यार ग्रीप बरी आहा हेका. हे पळयात अशे तरेन. तेच्या मागीर हे एक आसा. सो हे कित्याक यूज जाता तें म्हाका चेक करूंक जाय, हेजी म्हाका तितली आयडिया ना. तेच्या उपरांत ओके आय थिंक सो हे एका एटॅच करप दिसता. येस गॉट इट. सो हे एका एटॅच करप आनी तेच्या उपरांत ग्लास आमी क्लीन करूं शकता. शेळो बीन जालो जाल्यार हितूनसून मागीर तो आमी काडूं शकता. एका बरी धार आसा ही पळयात अशे तरेन. आनी हो एक स्पॉंज दिला, म्हटल्यार ग्लासाक जो शेळो जाता तो आमी हितून क्लीन करूं शकता. खरेंच संजून न्हय बरें युजफूल अशें ऑर्डर केलें, कारण म्हाका जाय बी आसलें अशें. आमी करुया नेक्स्ट पार्सल अनबॉक्सिंग. ते बीन एमेझॉनूच आसा. दोनूय एमेझॉनाचेरूच ऑर्डर केलें तेणी. आतां हेतून पळोवया कितें खजानो मेळटा तो. आनी इतली गरमी जाता हांगा भयंकर सामकी. सो हेजी पॅकिंगूय बरी आसा, पॅकेजींग अशे तरेन पळयात. सो अशें कितें तरी आसा ऑर्डर ही. सो म्हाकाय खबर ना हे एग्जॅक्ट कितें आसा तें. ओपन जालें एकदाचें. अशें कितें तरी मॅग्नेट आसा. आय थिंक सो एक्वेरियमाचो ग्लास क्लीन करपाकूच आसतलो. हो जो मॅग्नेट आसा तो भितरसून वयतलो ग्लासाक, आनी हो जो मॅग्नेट आसा तो भायरसून वयतलो.
आणि अशा तरेन मागीर ग्लास आमी क्लीन करूं शकता. आतां तुमकां न्हय चॉकलेट्स दाखयता जे म्हाज्या व्ह्युअर्सांनी दिल्ले. एक्चुली चक्री बीन धाडून दिल्ली म्हाज्या एका व्ह्युअर्सान. हांवें तुमकां सांगलेलें बी गड्यांच्या टायमार म्हाका चक्री बीन एका व्ह्युअर्सान धाडून दिली म्हणून. बट ती हांवें न्हय संजुगिऱ्यो दवरली आनी ताका म्हटलें हांव एकलें खावच्या परस तूं म्हटलें गड्यां कडेन सगळ्यांक दी, स्यांक शेअर कर आनी चक्री ती काबार कर. सो चक्री तिणी थंयचे ते 4 पॅकेट्स चक्रेंची दिल्ली. बरें एकदम अशें आसता पळय तिखट अशें स्पायसी टायप त्या टायपचे दिल्ले. आनी तेच्या भायर त्याच व्ह्युअर्सांक म्हाका स्पायस थोडेशे धाडून दिला. डिकन वेलची आसा, मिरी आसा, लवंग आसा, अशे तरेन हे पॅकेट्स दिला. दिसता आसतलें मातशें हांगसर फोकस पडटा आनी प्रॉब्लम जाता म्हाका. सो अशे तरेन हे एक पॅकेट आसा. हे एका व्ह्युअरान दिल्ले म्हटल्यार चक्री आनी हे दिल्ले. आनी म्हाका त्या व्ह्युअरान स्पेशली कॉल करून सांगलेलें की सुप्रिया अशें आपल्याक मेळपाक जाय गड्यां कडेन, पूण म्हाका तें पॉसिबल जावंक ना मेळपाक. मे बी नेक्स्ट टायम चान्स गावला जाल्यार. आनी तेच्या भायर आनी एका व्ह्युअर्सान म्हाका चॉकलेट्स बीन दिल्ले. हे न्हय चॉकलेट्स टोटली मेल्ट जाल्ले आनी हे म्हाका गावल्ले आय थिंक सो 4-5 मार्च कितें तरी आय थिंक सो 5 मार्चच्या कितें तरी गावल्ले. ओके. आनी हे हांव तुमचे बरोबर आतां शेअर करता कारण म्हाका पॉसिबलूच जावंक ना. आनी हे सुद्दां चॉकलेट्स अर्दे काबार जाले कारण आमची धुळवट बीन आसली न्हय पालखी बीन तेन्ना म्हाज्या मामाचे चेडे म्हाजे कजन्स बीन येयल्ले. हांव तेंच्या बरोबर हांवें शेअर बी केले आनी स्पेशली हांवें दवरला हे कारण तुमकां तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय आसलें. आनीकूय चॉकलेटीचे पॅकेट्स आसले ते काबार मात जाले. ते आसले पॅकेट आसले न्हय ते किंडर जॉयचे पॅकेट आसले. किंडर जॉयची चॉकलेट्स आसतली आनी ही किटकॅट आनी ही डेअरी मिल्क टायप आसली. सो आमी अर्दे खावनूय काबार केले. सो अशे तरेन आसले आनी ते पॅकेट सोमतेच काबार जाल्ले. सो हे जेंच्यांनी बी म्हाका सेंड केला पळय तांकां मना पासून थँक्यू की तुमी म्हाका चॉकलेटी स्पेशली धाडले आनी चक्री बीन धाडली म्हणून. 2 व्ह्युअर्स आसले, दोगांनी सेपरेट धाडला. आनी आमी तर अशी भायर UK बीन पावोंक ना, बट तुमच्या हितून म्हाका भायले चॉकलेटी तरी खावपाक गावतात. तुमच्या कृपेन खरें सांगता तुमच्या कृपेन हांवें लास्ट टायम सुद्दां खूब चॉकलेट्स काडले फॉरेनचे. इतले चॉकलेट्स खाल्ले. सो खरेंच थँक्यू सो मच तुमकां. बाकी तुमी असो मोग धाडून दिता ताका लागून खरेंच थँक्यू. आनी कितें सांगो म्हणजे ते शब्द ना इतलो सपोर्ट तुमी दाखयता म्हणून. आनी तेजे भायर आतां टायम सांगपाक गेलें न्हय 12 जाल्ली आसा, 12 12:30 जाल्ली आसा. सो म्हाजे कडेन टायम आसा तर हांव मातसो देवारो जो आसा न्हय तो क्लीन करून घेतलें कारण फाल्यां गुडी पाडवो आसा न्हय ताका लागून आतां हांव मातशें तें देवारो क्लीन करून घेतलें. ओके. देवारो बीन क्लीन करता म्हटलेंच आनी डायरेक्ट देवारे कडेन गेले. देवारो म्हटलें फटाफट क्लीन करून घेवया आनी टायम वेस्ट करया नाका. तेच्या पयलीं हांवें सगळे देवाऱ्यांतले जे कितें आसलें ते काडून घेतले फोटोज बी जे कितें ऑयल बीन आसलें ते. तेच्या उपरांत ब्रशान हांवें देवारो बरो क्लीन करून घेतलो. तसो तर आमी न्हय म्हयन्यान 2 फावटी तरी हो नीट एंड क्लीन सामको करून घेता कारण जर हो तुमकां लाँग टायम येवपाक जाय जाल्यार बरे तरेन टायम टू टायम क्लीन करचोच पडटा. आमी तर म्हयन्यान 2 फावटी कंपल्सरी क्लीन करता. आनी हांगसर रांगोळी बीन घातलेली आसली ती बीन हांवें बरी पुसून घेतली, ब्रशान काडून घेतली. आनी तेच्या उपरांत पयलीं हांवें सुको कपडो बीन मारून घेतलो. म्हटल्यार न्हय डीप क्लीन जेन्ना हो देवारो हांव करता न्हय हेच्या पयलीं हांवें शेअर केला व्हिडिओ, पण आतां सुद्दां सांगता तेन्ना हांव सुको पयलीं कपडो मारून घेता आनी तेच्या उपरांत जे लिक्वीड हांव यूज करता हेच लिक्वीड हांव चडशें यूज करता. फर्निचर बीन बरें जाता आनी शायन येता एक फर्निचराक. सो तेच्या उपरांत मागीर हे लिक्वीड घालता आनी सगळें जें आसा फर्निचर तें पुसून घेता. हांगसर पळोवंक शकता तुमी बरी शायन येयली. सो पुसून बीन घेतलें आनी तें लिक्वीड सुकोवंक जाय म्हणून मातशें तशेंच दवरलें. तेच्या उपरांत ही स्टेप्स जी आसली ती बीन हांवें तेच लिक्विडान पुसून घेतली. पयलीं सुक्या कपड्यान मागीर लिक्वीड लावन आनी तें बीन सायडीक दवरलें मातशें म्हटल्यार सुकोनी. आनी तें सुकता म्हणसर मागीर मुर्ते बीन हेले आनी पयलीं काळो शाबण लावन बरें क्लीन करून घेतलें. आमी नॉर्मली काळो शाबण लावनूच हे मुर्ते क्लीन करता कारण बरें क्लीन जाता. आनी तेच्या उपरांत न्हय हांगसर हांवें पितांबरी यूज केली. सगळ्यान पयलीं अशेंच क्लीन करता आमी. म्हटल्यार नॉर्मली मम्मीच क्लीन करता बट आयज म्हटल्यार आतां देवारो क्लीन केलाच न्हय सो म्हटल्यार हें बीन क्लीन करून घेवया. सो अशे तरेन फर्स्ट स्टेप फॉलो केली हांवें शाबण लावन आनी तेच्या उपरांत शाबण लावन बीन बरें धुवून घेतलें. आनी नेक्स्ट हांवें पितांबरी यूज केली. पितांबरी सुद्दां आमी यूज करता कारण हे जे मुर्ते आसा न्हय ते पितांबरेन बरें जाता. आनी तेच्या उपरांत हें सुद्दां क्लीन करून घेतलें. दिवो बीन लायता तेय आयदनां म्हटलें क्लीन करून घेवया.
तीच स्टेप हांवें फॉलो केली. काळो शाबणान पयलीं क्लीन केलें आनी तेच्या मागीर पितांबरी, हेकाय बीन पितांबरी लायली. ही जी पितांबरी आसली न्हय तेका मातसो कलर जो आसा तो वेगळोच आसलो. नॉर्मली पिंक कलर येता बट हेजो कलर असो व्हायटीश कसो आसलो. सो पळय हांगसर हांवें पितांबरी लावन सगळे मुर्ते बीन क्लीन करून घेतले. म्हणजे ऑयली बीन आसत न्हय जाल्यार ते बरें जाता, ऑयल बीन बरें वयता अशे तरेन. सो ते बीन धुवन घेतले आनी बाकीचे फोटो जे आसा न्हय ते सायड बाय सायड हांवें पुसून घेतले आनी हें बीन म्हाजें काम हांगसर जाल्लें. तेच्या मागीर परत देवऱ्या कडेन गेले, ते फोटो बीन क्लीन केले, आसले तशे सेट केले. तेज्या उपरांत टायम जालो तो म्हटल्यार हॅरीचे ट्रिट्स खावपाचो. तेका तर कशेंच पेशन्स नासलें, सो म्हटलें काम थंयच सांडलें आनी हॅरीक पयलीं ट्रिट्स बरयली. तेच्या मागीर फ्रेश जालें, पुजा बीन करून घेतली. अशे तरेन इतलो टायम गेलो की व्हिडियोन तुमकां तितलो कळचो ना, कारण फास्ट फॉरवर्डींग व्हिडियो आसा. सो तेका लागून न्हय सारकी 2 जाल्ली आसा. फायनली न्हय हांव फ्री जाल्लें आसा आनी टायम तर तुमी पयलोच आसतलो, 2 जाल्ली आसा. आनी आतां म्हाका जेवपाक जाय, आजून जेवंक ना हांव. सगळें करता म्हणसर म्हाका बरो टायम लागलो. हांव न्हालें बीन, सगळे कडेन मॉप मारून घेतलें, पुजा करून घेतली आनी आतां म्हटलें व्हिडियो कंटिन्यू करया. सो आतां सुशेगाद बसतलें आनी जेवतलें हांव. आनी एकलें आसतना अशेंच हांव जाय तेन्ना जेवता, लेट जेवता. मम्मी आसतना आमी 1:30-2 म्हटल्यार जेवता आनी सगळें देवरो क्लीन करता म्हणसर म्हाका टायम लागलो भरपूर. कारण मम्मीक आनी वावर नाका, कारण मम्मी फाल्यां हॉलिडे नासतली, गुडी पाडव्याक तिका हॉलिडे नासतली आनी हरशी मम्मीच देवरो क्लीन करता ऑर हांव सुद्दां करता. बट मम्मी आसतना चड काम पडना आनी मम्मी नासता तिका भरपूरशीं कामां पडटात आनी ती करूंकूच जाय, बरोबर न्हय. तर चला आतां हांव सुशेगाद बसता, जेवता बी. म्हाका एडिटींग बी करपाक जाय, आतां एडिटींग करतलें हांव, जेवतलें बी. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. मातशी रेस्ट करता.